पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन, गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटीग्रामात। श्रीपाद नायक हांणी आयज म्हाड्डोळा हांगा श्री म्हालसा देवीक नाल्ल दवरून आपल्या प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा। ह्या प्रचाराक सुरवात करतना ताजे बरोबर विश्वास सतरकर तशेंच विनय तेंडुलकर हाजीर आसले। एकदम पूर्ण सहकारी करता पक्षाचे आसा। पण सगळे तुमच्या बरोबर आसात, लोकसभेक तुमच्या बरोबर? हय हय, सगळे आणि प्रचाराक येतले हे सगळे? हय, जॉईन जातले, सगळे जॉईन जातले। तशें आज आमी इल्ले बेगीन सुरू केला, कारण फॉर्म 5 तारखे नंतर फॉर्म भरप जातले। परंतु आमचे कडेन तो दीस आसा ते आमी कितें पंचायत टू पंचायत आनी शक्यतो अशा हातूंतल्यान लोकां पर्यंत मॅक्झिमम जास्त लोकां पर्यंत वचपाची आमी ही स्ट्रॅटेजी केल्ली आसा। त्यामुळे येणाऱ्या 20 दिसा आमचे कंटिन्युअस 20 मतदारसंघ पूर्ण जातले। एक दिसाक एक मतदारसंघ अशें तरेचो आमचो प्रवास आसतलो आनी फुडले जे काही दीस उरतले त्या हातूंतल्यान मागीर पब्लीक मिटींग, परत आनी की वोटर्स आसतले किंवा अन्य काही कार्यक्रम जे आसतले, केंद्राच्यो सभा आसतल्यो, केंद्रीय नेते येतले, माननीय मोदीजी पण गोंयांत ताचो कार्यक्रम आसतलो। त्या हेका लागून उरले हे आसतले 20 दीस जाले नंतर जवळ 43, 40, 42, 43 दीस आमचे कडेन आसात। जे काय आनी 20 दीस उरतले त्या हातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमची चलतल्यो। लोकांचो उत्कृश्ट बरी प्रतिसाद सगळे कडेन आसा ना, अजिबात काय ना। आणि हे सुद्धा आमी विधानसभेत सुद्धा आमी एकत्र आसात, त्यामुळे न रावप ह्या संदर्भात उलोवणी चालू आसा आणि कदाचित ते रावची ना, रावचे न्ही यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आसात। तुमच्या पक्षाचे थोडे जे पळय मंडळी करतात तुमच्या संदर्भात कितें म्हणटात? तो काही गोष्टी येदो व्हडलो पक्ष मोठो ते सगळ्यो गोष्टी विकास थोडे येताच न्ही, आणि त्या संदर्भात चिंता करपाची गरज ना। जरी कोण काही लोकांनी हे केले परंतु संपूर्ण कार्यकर्ता जो आसा भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान आसा। गोवा सुरक्षा मंच जो पक्ष आसा तेजे उमेदवार स्वरूप नाईक यांच्या ऑफिसचे उद्घाटन झालेलं आसा आणि ही संधी आयची आसा। गोवा सुरक्षा मंच तुम्ही जसे वळखता तांचे प्रेरणा सांग जाणी, तांच्या प्रेरणेतून ही चळवळ सुरू जाली हो पक्ष म्हणिना हांव ताका। हे आमचे आदरणीय वेलिंगकर सर हे म्हाका दिसता हांची ओळख एका राजकीय नित्याच जन्माक आयिल्ल्या राजकीय पक्षाचे प्रमुख अशी करून दिवप म्हणजे सामके चुकीचे। हे तुमकां पडटलें, कित्याक ते गोंयच्या राजकारण जे आयिल्ले आसा हे गोंयचे खऱ्या अर्थान समाज पुरुष आसात। तो जी परंपरा घाण परंपरा निर्माण केल्या राजकारण्यांनी गेल्या अनेक वर्षात, ती परंपरा मोडून काडपा खातीर गोवा सुरक्षा मंचाचो जन्म जाला। म्हणून स्वातीताईन उल्लेख केला प्रारंभी, आमच्या पैकी कोणूच राजकारणात नाशिल्ले। आमचे कॅन्डिडेट विधानसभा इलेक्शन जर डिक्लेअर झाले केन्नाय मध्यावधी निवडणुकांत आम्ही 35 मतदारसंघांनी आमचे कॅन्डिडेट्स उभे करतले अशें जे आमी म्हणटात ते निर्णयसनी आसतले, ते सोरेकार बेगडे नासतले, ते भ्रष्ट लोक नासतले, ते चारित्र्य संपन्न लोक आसतले आणि समाजाची कळकळ आणि समाजाबद्दलची निष्ठा हो प्रमुख निकष तांच्या उमेदवारीचो आसतलो। आता प्रश्न उरलो लोकसभेचो, तर लोकसभेच्या निवडणुकीत दोनूय सीट्स आमी लढप अशा प्रकारचो एक संकेत आमकां एक मोठी बैठक जी घेतली तातूंत मेळ्ळो। एक फायनल मिटींग जी आसा जाका आमी समन्वय बैठक म्हणटात ती जावपाची आसा आणि पंतप्रधानाची गोंयचो आर्थीक कणो जर येदो मोडला आणि वाड जर लागल्या 3.5 लाख लोकांची, जाल्यार नरेंद्रजी मोदीचे अपॉइंटमेंट मेळपाक सुद्धा ह्या खासदारांक पत ना अशा प्रकारच्या निर्णयाचेर आमी सगळे जाण आयले। त्यामुळे वी शूड रिप्लेस देम। हे गोंयचे प्रश्न मांडपाक येना। ब्रिजाचे काम चालू असताना काल लोखंडी जो सांगोडो आशिल्लो तो पडलो। ताजेर विजय सरदेसाय यांच्यांनी सांगला की रोड डायवर्जनाचे बी कोणी ऑफिसरांक चिंतचे न्ही आणि पयलीं जे न्हंयचेर काम चालू आसा ते कंप्लीट करून घेवचे, मागीर उरले काम करचे अशें त्यांनी सजेशन दिला। आय एम स्केर्ड दॅट दीस इन्सिडंट can be used by the bureaucracy during this code of conduct
to actually enforce the road closure, which I have been opposing. At least it would be my endeavor to impress upon the authorities to be more careful in the future, but not to have a knee-jerk reaction saying that these things are going to keep happening, so let us close down the roads. Because the exams are approaching. The people who are going to work in government servants as well as the people employed in the industrial estate, so many of them are going to have huge hardships, face huge hardships if they go for a road closure. So I think one will have to navigate very carefully on this road. But one should not go for a haphazard knee-jerk reaction of closing the road. And I don't think it was a major mishap. It was a small. No, what I feel is, as a layman, I'm not an engineer. But if you do the other section and the section in the river, in the water, is not complete, then I can't do. It should be road to somewhere. It should not be a road to nowhere. So I don't think. Once again, I am very strongly opposing any attempt. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. गोवा गव्हर्मेंटान साउथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंगीन सिटीजन सर्वीस सेंटर म्हणून इनॉग्रेट केला. हांगासर लोकांक जायत्यो सुविधा उपलब्ध आसा, पूण लोक बोवाळ मारता हांगासर तांकां खूब वेळ रावचो पडटा, केन्ना तांकां ताचें काम जायना. सो गव्हर्मेंटा लागीं ताचो रिक्वेस्ट आसा हांगासर फॅसिलिटी जाता तितल्यो फास्ट अवेलेबल करच्यो म्हणून. हांवें 3 वरांचेर मरे टोकन गेल्लो. 3 वरांचेर आतां जालीं 4:30 वरां. हिंगा हांवें बार कावंटर, हिंग बार कावंटरांतले 3 कावंटर चलताय आनी तांकां इंचाल जाल्यार म्हणटा आमकां कोण इंचाय तो खबर ना. आनी कोणा हांवें इंचाल बाबा तुमी कोणाको उलोवपा जाय ते सांगाय न्ही. इतलो लोक आतां बसून आहा. हांव म्हणटा हे एक टोकन घेवन 1 वर रावपाक आनी बार कावंटर आयले बार कावंटराचेर तर 12 मनीस आसनाय न्ही. ते म्हणटा आमकां आतां 4:30 जात्रेन दुसरी काम आहा. दुसरी काम आहा जाल्यार कावंटर टोकन दिनाक न्ही. लोक हाल्या पळय आतां ते चेडूं म्हणटा पूण 2 दीस जाले, 1 टोकन घेवन 2 दीस भोंवता. हांव म्हणटा आतां तेगे काम जावपासून टायम जावपासून तेणें 12 कावंटर तेणें ओपन दवरूंक जाय. तें जालें. आतां हांव एक मुगे कामां येयलो. ते म्हणटा रेजिडंट सर्टिफिकेट रिजेक्ट जाली. रिजेक्ट जालें. हांवें 59 रुपीज बोल्लो हय. रिजेक्ट पेपर दाखय म्हणल्यार ते म्हणटा पेपर दाखोवपा येना. हांवें तेका सांगलें कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा, कन्सर्न मामदार आहा, तें दाखयना ती. तेका सांगलें पयलीं आमकां रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळटाली जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना फ्री मेळटाली. आनी आज आमी थंय 59 रुपीज बोताय एक रेजिडंट सर्टिफिकेट. आनी वयल्यान ते पेपर आमकां क्लॅरिफाय कर दाखय कितें जालें बाबा, कित्याक रिजेक्ट जाली ऑर कितें पेपर मिसींग जाले तें दाखय न्ही. आमी कन्सर्न मामदारा कडेन वचून डिस्कस करूं आतां. ती म्हणटा आमी दिनाय. मेसेज दाखयता मोबायलाचेर रिजेक्ट जालें म्हणून. आमी मोबायलाचेर मेसेज येयली म्हणून आमी तेका विचारलां कितें जाला प्रॉब्लेम. ते म्हणटा ना खबर नो इन्क्वायरी. देर आर 12 काउंटर आहा. 12तले एटली 10 तरी काउंटर कळपाक जाय. ते लोक उरता बेकार. जाणटेली थोडी येता. ती एक जाणटेली तर बोवाळ घालता ती लोक आपल्या जायना. कितले लोक जाल तुवें घाल्ल्यार चड टायम जावंक ना. खूब लोक फाटले बसलेले आसा. टुरिजम डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट आनी तशेंच PWDन हांगासर कोलवा येवन जे डेव्हलपमेंट वर्क चालू आसा ताची पळोवणी केल्ली. हांगासर जायतो लोक आतां बिचीर येता. तांणी मागलां हें काम जाता तितलें बेगीन जावचें म्हूण. न्हेसोंक आमकां जाणटेले आतां वर्स जालीं हे सायडीन काडनात म्हण तेका रूम. प्रॉब्लम जाता न्हू रूम ना म्हूण. हय रूम न्हेसोंक आनी टॉयलेट जाय आबो मुतूं जाय ते लोक येता न्ही. आनी सगल्यांक न्हिदोंक आनी जेवपाक हे सुवातीक आडपट आनी दिसताली. थिंग बरे भाशेन बसों न्हिदों उठोंक मेळोंक जाय. आनी एक टॉयलेट जायो ती मोदी नाका. पयल्यान
बाग बी जाय रे बसपाक बसों मेळना सारकें बाबा बरें अशें करून बाग गेल्या बरें बसून रावन जाय तिलें ते वर्सा वताय आनी वताय म्हणजे देव जाण बाबा म्हाका दिसता मातशें स्लो आनी लेट जालें हें पयलें जावंक जाय मातशें हें डेवलपमेंट जाता तें मातशें बेगीन जावंक जाय बिकॉज इलेक्शन फावत येयलें आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागून आय डोंट नो हाव फास्ट दे आर डुईंग दॅट बट हें सगळें अजून तशेंच आसा कोलो इज नॉट इम्प्रूव एट ऑल हें आतां बेगीन जावंक जाय काम लोकांक फेसिलिटी जावंक लागली टॉयलेट फेसिलिटी इज नॉट देर चिल्ड्रन पार्क इज नॉट देर आनी दीस स्पॉट इज आदल्या तो कोला बीच म्हणटा इज फॉर टुरिजम बट टुरिजम म्हणजे कांयच ना वॉट इज फेसिलिटी यू कॅन शो ऑन TV what is happening nothing is developing Polo for so many years. Now they have undertaken some work. Yeah, now they have taken undertaken but even though before the season started they should have done that. Now it's too late. आता सीझन माय म्हणल्यार 5 पॉयंट्स जातालो म्हणजे should have तुमचे रिक्वेस्ट की जातले बेगीन करूंक जाय काम आनी द कॉन्ट्रॅक्टर हॅव टू डू क्वालिटी वर्क. फोंडेचो एक तरणाटो विद्येश दामोदर कवळेकर हेणें जिम्नेजियम भितर नॅशनल लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर बरीच नामना जोडल्या आनी ही सगळी म्हायती दिवपाक लागून आयज ताणें प्रेस कॉन्फरन्स परेन दवरून आपूण खंय खंय जेतेवन जाला आनी आपलो एम कितें मुखार यंग जनरेशनान कशें जिम्नेजियमान हितूर येवपाक जाय एट्रॅक्ट जावपाक हेची सगळी संपूर्ण म्हायती दिल्या. बँगलोर शेरू क्लासीक IFBB प्रो लीग चॅम्पियनशीप ही शेरू क्लासीक म्हणटा ती बँगलोर 23 आनी 24 फेब्रुवारी ही बँगलोर हांगा स्पर्धा जाल्ली. हेका आमी प्रो अमेच्युअर ऑलिंपिया अशें म्हणटात म्हणजे दीस इज लायक अ इंटरनॅशनल इव्हेंट ज्या जाग्यार इरानियन स्पर्धक येतात बाकीच्या देशांचे स्पर्धक येतात. ह्या नामणीच्या ह्या लेवलाच्या स्पर्धेक बाब विदेश कवळेकरान म्हाका खरेंच खोस बागता की तेणें गोंयचें आमचें नांव इतलें वयर काडलां तेणें थंय ब्रॉन्झ मेडल थंय तो जिखलेलो आसा. तुमकां पळयल्यार तुमकां कळटलें आमी व्हिडियोय तुमकां दितले की त्या लेवलाक थंय ते ब्रॉन्झ मेडल काडप हें कितलें कठीण काम आनी कितलें हेजें आसा. म्हाका खरेंच गर्व दिसता बाब विदेश कवळेकर की तेणें आमकां इतलें तेणें आमच्या गोंयाक तेणें सन्मान हाडलेलो आसा. तशेंच तेजे फाटोफाट 26 आनी 27 तारखेक मुंबय बॉस क्लासीक हें आमी गोंयान केल्लें एक कॉम्पिटिशन तें बॉस क्लासीक आतां फुडें कंटिन्युएशन जावन मुंबय जालें आनी बॉस क्लासिकाक तेणें 70 ते 75 ह्या गटाक नॅशनल लेवलाचेर तेणें परत सिल्वर मेडल हाडलेलें आसा. ह्या वर्सा हांवें ऑलमोस्ट नॅशनलाची तयारी केल्ली ऑलमोस्ट 1.5 वर्स तयारी केल्ली आनी म्हाजी खूब सक्सेसफूल जाली ती तयारी. फर्स्ट टायम हांव एमेच्युअर ऑलिंपियाक पार्टिसिपेट केलें बेंगलोर आनी फर्स्ट म्हगेलें इंटरनॅशनल मेडल ब्रोंज मेडल मारलेलें आसा हांवें. एम म्हाजो मेन आसा की गोल्ड मेडल मारचें इवन आवटसायड इंडिया वचून गोंयचें नांव आनी इंडियेचें नांव रिप्रेझेंट करचें असो म्हाजो एक गोल आसा. सो गोवा गव्हर्मेंट ह्या असले हितूर तुमकां सपोर्ट करता. आतां एक लेवलाचेर पावलें म्हणल्यार म्हाका दिसता आतां हांव अप्रोच करपाक शकता गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां म्हाका हेल्प करचो म्हणून नॅक्स्ट लेवलाचेर वचपाक कित्याक एक्सपेन्सीस सुद्दां बॉडी बिल्डिंगान खूब आसता. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.